Renaissance A22. Ormesvora forțului tacerai sogleț mogace. Ormesvora forțului tacerai sogleț mogace. Orsola nos var sorginso, am sodiu am cer facolta, somesta lagia poita, apna ce bautin somoita, orsola nos var sorginso, am sodiu am cer facolta, somesta lagia poita, apnaci botin somoita, Ormeshvara tvotoloita, tacerai sogleț mogace. Ormeshvara tvotoloita, tacerai sogleț mogace. Bapace, ani putace, ani povitratmiace nafi. Amen. Sorves potum cei soveasă. तुमचे सवयस बाबा भयणीनो, आयज आमी बागयोन पेद्रू आनी पावलो हे दोगूय जाण धरून दूत हांची दोबाचीक परब पाळटा. बागयोंत पेद्रू आनी पावलो इगोज मातीचे दोन अखंड खांबे. हे दोगूय जाण जेजूक आपल्या जिवितांतल्यान साक्षी दिता, न्हयच फकत जिवितांतल्यान पूण मरणांतल्यानय. हे दोगूय जाण जावन आसा धरून दूत आमकां सगळे क्रिस्ती पोरजेक उजवाडाचे दिवे कशे सर्गीची राज तांकूंक हो उजवाड आमच्या पावलां. आयज ह्या भाग्यवंतांची परब पाळटना तांचें जिवीत आमी आपणावंक, तांच्या जिविताच्यो करण्यो जेजूक साक्षी दिवची ही उर्बा आमकांय दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागया. हेचे आमी सांत आमी सोनिया डिसुजा हिच्या पासत आमी मागता तिका तिच्या मरून गेल्यार आयज म्हयनो भरता तिका सासणेक सूख आमी मागया. तेच बरोबर जी कोण आपलो वाडदीस मनयता तांचेय पासत मागया. तरी ताका भुरग्या पासत आमी मागता अशें बरें ना, ताचेय पासत आमच्या मिसांत आमची इतेसांव जावं दी. आनी मिसाचे भेटेक फावो ते बरी तयार जावंक आमची पातकां उडकून घेवन देवाच्या एकामेकाची आमी भोगसणे मागया. ओ पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांचो चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटाकडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांगपाक बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सोर देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इच्छा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर.
तू बापाच्या उजव्यार बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती, देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सर पदवीदार देवा, बाग्योन पेद्रू आनी पावलो तुझ्या धर्मदुतांची दबाजीक परब समारंभूक आमी आज संतोशान एकठांय जाल्या. तांच्या मुनियारीपणा वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वान पाळूंक तूंच आमकां घोटाय दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्याच काळार पवित्र सोबेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक, जुआवाच्या भावाक ताणें तोरसादीन जिवेशी मारलो. हें जुदेवांक मानलें म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय दवरूंक लायलो. हें फूग नासलोल्या उंड्याचे पोरबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक दवरलो, बोणकोनींत घालो आनी चौगां शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्कांचे पोरबे उपरांत पोरजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोणकोनींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सोबा ताचे पासत थांबोन आसतना देवाक मागणें करताली. हेरोद पेद्रूक पोरजे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसा आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकळींनी बांदलोलो आनी प्राहदार बोणकोनीचे दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगी उठ. तुंचे थंयच ताच्या हातांच्यो सांकळ्यो भुंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पोट्टो बांद आनी तुज्यो मांडो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजें आंगावळें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें कोरेपणीन घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक तें एक सोपोन म्हूण तो चिंतालो. पहारेचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोकडाच्या दारवंट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आखो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयनारार येवन पेद्रून म्हणलें, सोम्यान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदाच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. जबाब, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वरवीक मेळटा.
हे आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोष. जबाब: सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका थाळ्यान सोगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेवन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब: सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताच्या सेवका भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलेलें दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें सांबाळलो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी, सोर नितीवंत म्हूण सोबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओत्रेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजें उदेशीं चिबोरतो मान पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगल्या विदेशांनी ती आयकोचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगल्या नश्टांतलो सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यान म्हाका सलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचें उतर हें उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय तूं करप आनी हें करपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी एमकोणाच्या दारवटें ताचेर जोयत व्हरचें ना. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. Mateva pormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाच्या शेजारच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसा कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान दातार जुआंव, कोण कोण एलिशा, दुसरी जेरेमायस ओ प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय
पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवोटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ फोर्तो महान वाकानी तुका क्रिस्ता. भगिनीनो, मिसाचे सुरवातेक हांव म्हणटालो, भाग्योन पेद्रू आनी पावलो हे दोगूय जाण इगोज मातेचे अखंड खांबे आनी दोगांनी जेजू पासत आपले रगत वारयलें. पेद्रूक खुर्सार मारलो, पावलोक ताची गमटी कातरली. दोगांकूय एकेच भाशेचें मरण कित्याक फावो करूंक ना? रोमकारांच्या कायद्या प्रमाणे कोणूय रोमकार रोमन सिटीजन आसलो जाल्यार कसलीय ताणें किर्म आदारल्यार पर्यान, कसलेंय ताणें कितेंय वायट केल्यार पासून कितलेय वरिश्ट ते जावं, ताका ते खुर्सार मारिनासले. रोमकारांचो कायदो रोमकारांच्या भायल्यान कोण आसा तांकां लागू जातालो. हाका लागून पावलो रोमकार म्हणटच ताका खुर्सार ताणें मारूंक ना, ताची गोमटी कातरली, वॉज बिहेडेड. जाल्यार पेद्रूक खुर्सार मारलो. ह्या दोगांय जाणांक आयज इगोज मात कित्याक बाबडीनो एकठांय तांची परब करता. दुबावीण जानेराचे 25 भाग्यान पावलूच आमी उगडास करता, कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल. पूण तरी आसतना इगोज मात दोगांकूय अदीक फुडें मान दिता. आमी जायते फावट पळयता पेंटींग आसता पळय ती, दोगूय जाण एकठांयच इगोज मातेचे खांबे. दोगांचें जिवीत हरशीं वेगवेगळें. भाग्योन पेद्रू शिकूंक नासलो, सादो मनीस. जाल्यार भाग्योन पावलो शिकलोलो मनीस. आयज म्हणूं येता आमी युनिवर्सिटी डिग्री आसलोलो असलो मनीस. भाग्योन पेद्रू इमोशनल, ताचें उतवतो एके भशेन रोखडोच कितेंय करपी, मनान दिसलें तें केलें. पूण भाग्योन पावलो शिकलोलो म्हणटच तो गिन्यान उजार करून, आपलें रिजनींग उजार करून आपल्या जिवितान कितेंय जबाब दिवपी. पेद्रूचे आमी जायते पळयता, शुभ वर्तमान आयकता. जेजू बरोबर तो जायत्या घडितांनी आसलो. ताबोर दोंगरार गेलो तेन्ना, जेसेमेच्या मळान आसतना, जावं दर्याचे वेळेर उदकार आपूण चलता तेन्ना, जावं जेजू धरून वता तेन्ना, जायत्या घडितांनी पेद्रू आसलो. आनीक एक फावटी चिती नासतना रिजनींग उजार करनासतना तसलोय उलयतालो, सायबा तुका हांव केन्नाच मरूंक दिवचो ना, सायबा तुका हांव दिसलें कोणें आड गेलो ताजो कानूच कातरलो. असलो मनीस खंयच्याय वेळार जेजू पासत कितेंय करपी. दो इमोशनल येट ही लव्ड जीजस. भाग्योन पावलूनय जेजू पासत जायतें केलें. आयज बाबडीनो हे दोगूय जाण वेगळे, पूण एक तांचे मदें कॉमन, आनी तें म्हळ्यार जेजू पासत तांचो मोग. हाका लागून दोगांकूय आयज इगोज मात तांकां मान दिता. न्हयच फकत उतरांनी पूण चालीन, पूण आपल्या मनांत आपलें रगत वारून दोगूय शिसांनी एके भशेन जेजू पासत आपलो जीव दिलो. बाबडीनो आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकता, जेजू विचारता, तूं म्हाका कोण सोदता? तुमी म्हाका कोण सोदता? लोक कोण म्हाका असो लोक कोण सो म्हणटा? आनी जेजू पेद्रू ताका जबाब दिता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. बाबडीनो
होच प्रश्न तर आमकां केलो, जेजू तुका कोण? एक एकल्याचो आमचो जबाब वेगळोच आसतलो. आनी जितलो हांवें जेजूक अनुभवला तितलो म्हजो हो जबाब येतलो. हो जबाब मनांतलोच न्हय, पूण हो जबाब भितरल्या काळजाचे खोरायेकतान आयलोलो. होच प्रश्न जेजू आयज दर एकल्याक आमकां करता, तुमी म्हाका कोण सोदता? पेद्रू भाशेन आमच्यांनी जबाब दिवं येता काय? पेद्रूक जेजून जायते भासांनी तयार केल्लो. जेजूच्या मनांत आसले तो कोण जातलो? इगोर्ज फुडारी तो जातलो म्हूण जेजू ताका तयार करतालो. आनी त्या 3 वर्सां भितर जेजून जायते सुवातेर पेद्रूक व्हेलोलो. आयज बाबडीनो तोच पेद्रूचो जागो आमचो पाप साहेब घेवन आसा. आमी आमच्या पाप साहेबा पासत मागूंक गरज. आयज जे भाशेन दुमाळो पेद्रून आनी पावलून भोगलो ते भाशेन क्रिस्ताक साक्षी दितल्यांक जायते देसांनी सोंसूंक पडटा. तांचेय पासत आमी मागूंक गरज. आनी आयज जेजू तोच प्रश्न आमकां करता म्हणटच आमी जेजूक जबाब दिवंक गरज. जेजू दर एकल्याक आमकां विचारता, तूं म्हाका कोण सोदताय? आमचो जबाब आयज जेजूक आमी दिवया. उबी रावया. आमचोच बाबात आमी विचारुया. सत मानता देवाक, सपदिदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुतार आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घर सांबाळलो, आंकवार उडयताय जल्मलो, पोसला काल ताणी गोश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेवानी ताका निखिविलो, तो मेल्या मदेर देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सपदिदार देवा बापाच्या उजव्यान बसलाय, थंय तांचे मेल्यांची मंजुरी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोगसळे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवास आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासा आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सपदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान त्या दाना बरोबर बागेवन धरून दिता पेद्रूची आनी पावलूची कतकतीत विणवणी तुजे मुखार पावो. तिचे वरवीं कोरे भोक्तीन मोगान आनी काळजाचे एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबार होया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या धर्मदुतांक वंदितांव आमी. पेदरून भावार्थ उचारलो सगल्या वती, पावलून त्याच भावार्थाची आमकां दिली समजणी. पेदरून इस्रायलाच्या विस्वासी हिरांतली घडलोली पवित्र सभा चलयली आनी चरयली. पावलून तुजो ताळो पोरसांक आयकसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपआपल्या आपोवण्या परी क्रिस्ती कुटुंबांत तांणी राष्ट्रांक एकठायली. शेकी त्याच भावार्थाक रोखतान साक्षी दिली तांणी आनी विस्वासी चाकरांचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता. आनी दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोगाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा क्रॉस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोम्यास घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोम्यास मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाकाचो गूट परगट या. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुज्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी बोगलीपडी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यात ते आमच्या बाबापणीची काकलूत कर. खेरीत भाशेन ताक सोनिया डिसुजा तिच्या आत्म्याची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. खेरीत भाशेन एका सुकुल्ल्या भुरग्या पासत जे बोल्डेकेर आसा, दुयेंत आसा ताचे पासत आमी मागता. तेच बरोबर आपलो वाडदीस समारंभांतल्या सगल्या पासत जाणीं आपल्या पासत मागूंक लायला तांचोय आमी उगडास करता. आंकवान मरी देवाची माये सांगाती भगवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सौरपोत बेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. भाग्यन पेत्रून आनी पावलून जेजूच्या मोगा खातीर आपलो जीव दिलो आनी आपल्या जिवितांतल्यान कितलो मोग ते जेजूचो करतालो ताचे शिकवणीचो करतालो तो ताणें दाखयलो. आमकां जायत्यो सवलती मेळटा जंय आमचो भावार्थ आमी उचारूंक आयज जंय घडटातूय जेजूक परगटूंक आमकां आदारण करपाक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय जांकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो हिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनात. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात. आमेन. सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवळ्यां बरोबर
जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी शेवल्यान ह्या संस्काराचे गोठायेन आनी बागयोन पेद्रूचे आनी पावलूचे विणवणेन सदां तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विंचलोल्यांक गवळ्यां काल तुका विस्वाशी रावूंक आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. गायनाचो अंक F10 आमी पयलो आनी चवथो श्लोक गायतलो. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सोर्वेस्पोरा तुजे आतांचे पोचेक सांडू नाका. कोडपार आपली सोबा बांदल्या तिका हालोवंक कोण शकना. आपल्या सोतान ती रावन दवरल्या तिका कसलांक कोणाक ताकना. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सोर्वेस्पोरा तुजे आतांचे पोरचेक सांडू नाका. कोडपारची कोण उबी रावता सोदांक कावती पूण ती रासता. पावलूक पेद्रूक ती वेंग मारता. जेजूक यावेक चिटकून तोखता. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सोर्वेस्पोरा तुज्या आतांचेर उसमेंग सांडू नाका.